मिराबाग बंधारा प्रकल्प आड आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर वचपी थळाव्यांक पुलिशेन मिराबाग पुलाचेर आडयले। जमावबंदीचो आदेश घालून लोकांचो आवाज दामपाचो यत्न चल्ला असो आरोप थळाव्यांनी केला। बंधारा प्रकल्प आड आंदोलन सुरूच दवरतले अशी कडक भूमिका थळाव्यांनी घेतल्या। मजगती प्रकल्प आड पुकारिल्ल्या आंदोलनाच्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आझाद मैदान आनी लागसरच्या वाठारांत BNSS खाला कलम 163 लागू केला। आझाद मैदानाचेर व्हडा प्रमाणात पुलीस तैनात केल्या। मिराबाग बंधारा प्रकल्प आड फाटले कितलेशेच दीस जाले थळाव्यांचे आंदोलन सुरू आसा। मिराबाग प्रकल्प रद्द करपा संबंधी सरकारान 2 दिसां भितर लेखी प्रतिसाद दिलो ना जाल्यार पणजेच्या आझाद मैदानाचेर खर निशेध करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्ली। मजगती सोमारा उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आझाद मैदान आनी लागसरच्या वाठारांत भारतीय नागरीक सुरक्षा समितीच्या कलम 163 खाला कडक जमावबंदीचो आदेश लागू केलो। ह्या आदेशा प्रमाण 30 मार्चा सावन फुडलो आदेश ये मेरेन आझाद मैदान आनी ताच्या लागसरच्या वाठारांनी हे निर्बंध लागू उरतले। मात जमावबंदीचो आदेश हो लोकांचो आवाज दामपाचो यत्न अशें थळाव्यांचें म्हणणें। मजगती मिराबाग बंधारा प्रकल्पा आड आंदोलन करपाक आझाद मैदानाचेर वचपी थळाव्यांक पुलिशेन आडयल्ल्यान बोवाळ जालो। पळयात। आमी आझाद मैदानाचेर वचपाचो प्लान केल्लो, मात मुख्यमंत्र्यान आमचे कडेन उलयता म्हूण सांगिल्लें, मात तशें जावंक नाशिल्ल्यान आमी आमच्यो खासगी गाडयो घेवन वचपाक भायर सरिल्ले। आमी बस वा आंदोलना खातीर तक्ते लेगीत करूना, तरी आमकां आमच्या गांवांत आडयल्या अशें थळावो संकेत भंडारी सांगता। हो प्रकल्प हाडचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान तोंडी आश्वासन दिलां, मात तशें आमकां नाका। हो प्रकल्प स्क्रॅप केलो म्हूण खात्या वरवीं अधिसुचोवणी काडात अशें थळावे मागतात। प्रोटेस्ट आमचो आझाद मैदानार वचपाचो जो आमी प्लॅन केल्लो, आयज सकाळच्यान आमकां सीएमान कॉन्टॅक्ट केलो, बाबा आपूण अर्दवरान तुमकां मेसेज दिता। सो आमी भायर सरलेले वचपाक प्रायवेट गाडी घेवन। आमी खंयी वचो, अरे आख्खे गोंय आमकां गोंयांत खंयी भोंवपाक शकता, आमची प्रायवेट गाडी मरे ह्यो। आमी कितें बस केल्या, आमी हांगा कितें प्रोटेस्टाचो कितें बोर्ड आसा गाडयांत, या आमकां हांगा आमच्या गांवानूच भायर सरपाक दिना मरे गांवच्यान। सरकार बिला, सरकाराक कळटा आतां गोंय उठला। आयज पळया तुमी, आयज गोंय भरचे लोक आयज आझाद मैदानार सुद्दां आमच्या सपोर्टान ते लोक येयल्ले आसा। हांव खरेंच तेंचे उपकारी आसा। आमकां पळय हांगसरल्यान भायर सरपाक दिना, आमकां तेंच्या फुड्यान पावपाक जाय, कित्याक ते आमच्या खातीर येयले आनी आमी हांगा आसा, आमकां हांगसरल्यान भायर सरपाक दिना सकाळच्यान। ही हुकुमशाही ब्रिटीश जनता पार्टी, कळ्ळें? ब्रिटीश जनता पार्टी, हे ब्रिटीश जे येयले पळय, हे आतां आमचेर परत अन्याय। हे पळया मरे, 50-50 दीस रस्त्यार बसता लोक आनी तुमच्यान डिसिजन एक घेवपाक ना। कितली टायम लागता तुका हे डिसिजन घेवपाक? कितली टायम लागता? आतां तुका मेळोन येयल्ले कितले दीस जाले आनी तुमी आमकां रस्त्यार हाडयतात? खंयची कायद्या? सीएमाची मेसेज आमकां आयज सकाळीं मेळ्ळी। काल ते दीपक पाऊसकर सराक तेणी आपोवन व्हरोन तेंचे कडेन हें केलें। सो तेणें आमकां हेणें आमकां आयज सकाळीं मेसेज दिली, बाबा आपल्याक अशी हें जालां। सो तेच्या नंतर आमी सीएमा कडेन रेतसर तेणें परत कॉन्टॅक्ट केलो, हांगसरल्यान आमच्या मुखारल्यान कॉन्टॅक्ट केलो। तर आमी उलयले, सीएमान आमकां सांगलें बाबा हो प्रोजेक्ट करना, हे क्लियर केलें तो हेजेर। पूण आमकां तें वर्बली ना, वर्बली आमकां पयलीं सांगलें। आमचो एकूच क्लियर डिमांड आसलेलो की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करात, डिपार्टमेंटल स्क्रॅप करात। आमी म्हणना आमकां बरोवन दिया म्हणून, तुमी डिपार्टमेंटाचें नोटिफिकेशन काडा, हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा। स्क्रॅप केलो की काबार न्हू, तूं आमकां लेटर हें केलो म्हणून मिडियाचेर घाल, आमी वयता मरे घरा। आमकां कित्याक? आमी कितें बेकार पडल्या रे? लोक सगळे बेकार पडल्या म्हणून रस्त्यार बसता हांगा इतले दीस, 50 दीस। अयोग्य न्हू, कित्याक आमी बाजारांत वयता कोणाक खबर आसा? कित्याक हाडयलें तेका वाटेर? पोलिसांनी हाडोवपाचें न्हू। आतां सीएमान म्हणला की बंधारा आपूण करता, पूण अजून पर्यंत काय हाल जाली ना। हे लोकांक अशें बसपाक पडटा। सो सीएमाक कितें सांगपाक जाता? सीएमाक सांगपाक जाता, तूं सांग्यार रेडी आहा न्हू, येवन लोकांक मातशें आमचें सांगचें आनी ते स्क्रॅप लेटर दिले म्हणटा आमगे इशू काबार न्हू, आनी कांय ना इशू। रस्त्यार समज तूं हाडयता, त्या रस्ते कित्याक बांदल्यात? रस्ते हे कित्याक बांदल्यात? बशी घेवन वयता बी जाल्यार भाशा वेगळी। तुमच्या ओन प्रायवेट वताले तुमी? प्रायवेट कितें सांगलां पुलिशान? कित्याक लागून हाडयलें म्हणून सांगलां तुमकां? काय सांगना तेणी। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार।